Welcome to the Garden of Glory. सगळ्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार. Welcome to today's Mass readings and reflection for June 2nd. This is to help you prepare for tomorrow's Mass celebration. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलो वयल्या देसांनी भोंवून एफेजाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी स्वत मानलें तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतीपाळ केलो, जुवांवाचें. पावलून म्हळें, जुवांवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिल्लें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी भावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तीं परक्यो भासा उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. उठ, देवा तुज्या शत्रूंची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. धुंवर जसो उबून वेता तशेंच तेय उबून वेतात. जशें मेण उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदार मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक स्तोत्र गितां गायात, ताच्या नांवांच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उल्हासात. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुखेस करता. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. क्रिस्ता बराबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावं ती तुमचे ओत्रेक. थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांनी जेजूक म्हणलें, आतांकी तूं उगडापी उलोयताय, वापारेनी न्हय.
तूं सगळें जाणूय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवा थावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां परतीपाळ केलो. आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपापले वाटेन शिंपडतल्यात आनी म्हाका एकलो सांडतल्यात. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, कित्याक म्हज्या सांगाता बाप आसा. जुआंव अवेस्वर 16 ओळ 32. नियाळाक आदार. आवयच्या मरणा उपरांत आपले धुवेक बापायन अपुर्बायेन वाडयली. शिकपांत हुशार, पूण वाडटा वाडटा तिची नदर उणी जायत गेली. निराशेपणान शिकोवप सोडूंक येवजितना बापूय तिका कसलेय परिस्थितींत सांगात दितलो म्हूण भासायता. इस्कोलाक बसीन पावोवन तो नोकरेक वेता, पूण आपल्या वावराक वेळ जाता म्हूण पळोवन तिका एकटीच शाळेक वचूंक समजायता. तेन्ना धूव घाबरोवन बापायचेर रागार जाता, पूण हळू वचूंक शिकता. एक दीस बस चलोवपी तिका म्हणटा, तूं नशीबवंत. सदांच तुका कोण एक दादलो पयस रावन तूं चडटा देंवतना रस्तो क्रॉस करतना तुजो पाटलाव करीत आसता. तेन्ना तो म्हजो डॅडी जावंक जाय म्हूण खोशेच्या उमाळ्यांनी ती उद्गारता. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू शिसांक आपणे सगळे अडचण्याक फुडो करून आपल्यान संवसारांतलें कार्य पूर्ण केलें आनी आतां बापाशी परत वचपाचो वेळ पावत आयलो म्हणटा. ह्या पयणांत तो एकटोच नासलो, पूण सदांच देव बाप आपल्या सांगाता आसलो म्हूण सांगता. आपल्यान संवसारांतल्या आडकोळींक काळजीदारपणान फुडो केला, तसोच शिसांनी करूंक मागला. आमचेय जिबीत सदांच बापाच्याच सांगाताचेर भरवंसो दवरून फुडें वचुया. हांव आनी बाप एकूच हें दुसऱ्यांक गोवाय जावंक भावार्थान आनी विस्वासान जावं कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत दुसऱ्यांक सांगात दिवन चलुया. भो मोगाळ बापा, बऱ्या वायटाक देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण विस्वासान सोत मानून जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां सगळ्यांक तुज्या भरवशान भर. आमेन. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.